नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्याक येवकार. आता खबरो विस्तारात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रगती मैदानाचेर अखिल भारतीय शिक्षण संगमाच्या समारोप सुवाळ्याचे उक्तावण केले. हो सुवाळो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान घडोवन हाडला. कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी पीएम श्री येवजणे खाला निधीचो पयलो हप्तो खात्यांत जमा केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला 12 भारतीय भाषेंनी अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचेय लोकार्पण केले. अखिल भारतीय शिक्षण संगमाच्या या यात्रेत पुर्विल्ल्या आणि आर्विल्ल्या विचारांचो संगम लिपिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. शिक्षणा खातीर संवाद गरजेचो अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है. मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं. और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है. और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची तुस्त केली. या धोरणात पारंपरिक गिन्याना वांगडाच फुडाऱ्यांतल्या तंत्रगिन्यानाचेरूय आस्पाव केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है. 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है. मणिपूरच्यो राज्यपाल अनसुया उहेकी हांणी मणिपुरांतल्या चुना चांदपुरांत वचून आलाशिरो शिबिरांची पळोवणी केली. आपणाक लोक विचारतात की राज्यात शांतताय केन्ना येतली आणि ती येवपा पासत दोनूय समाजाच्या लोकांनी एकामेका वांगडा उलोवचे असो यत्न आपूण करता अशें राज्यपालांनी सांगले. ज्या लोकांच्या घरच्यांक मरण आयला तांकां सरकार मजत करतले अशेंय राज्यपाल उहेकी हांणी सांगले. जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा. आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय विद्यार्थ्यांक अंतराळ विज्ञानांतल्यो संधी उपलब्ध जातात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगला. तामिळनाडूच्या रामनाथपुरम जिल्ह्याच्या 2 दिसांच्या भेटी मजगती आदले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांकां श्रद्धांजली ओपून मेमरीज नेव्हर डायज या पुस्तकाचे अनावरण सुवाळ्यात ते उलयताले. डॉक्टर कलाम हांणी देशा खातीर खूब काम केलां. आपली पुराय जीण ज्ञान देश आणि लोकांच्या भल्या खातीर तांणी समर्पित केली अशेंय मंत्री अमित शाह हांणी सांगले. भारताच्या अंतराळ कार्यावळीत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांची भूमिका महत्वाची थारली अशेंय तांणी सांगले. जिन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत किया उनकी अंतिम सांस भी मेघालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते गई. ये उनके कमिटमेंट की एक निशानी है. मैं आज एक महान राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक और पीपल्स प्रेसिडेंट श्री
अब्दुल कलाम जी को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भारतीय राष्ट्रीय उदरगत आघाडी म्हळ्यार IADIA आघाडीच्या घटक पक्षांचो एक पंगड मणिपूर भोंवडेर गेला। मणिपुरात जावपी हिंसक घडणुकांचो अभ्यास करपाक हो पंगड थंय पावला। ह्या हिंसाचारांत मरण आयिल्ल्या वा जखमी जाल्ल्यांक गरज ती सगळी मजत करतले अशें ह्या आघाडीच्या मुखेल घटक पक्षाचो मुखेली काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरी हांणी सांगले। वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो, यही हमारा मकसद है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हे अस्तंत बंगाल भोंवडेर आसात। आयज तांणी रामकृष्ण परमहंस मठाचे दर्शन घेतले। जे भुंयेर रामकृष्ण परमहंस जल्मल्ले तेच भुंयेर रावपी लोकांक आयज हिंसेक तोंड दिवचें पडटा। हांगा सत्ते खातीर ममता दिदीन राज्यांत आपल्या कार्यकर्त्यांक हिंसा पातळावपा खातीर सांगला असो आरोपूय केंद्रीय मंत्री ठाकूर हांणी केलो। की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। फोंडेच्या विद्यावृत्ती संस्थेन शिरोडेच्या शिवग्राम शैक्षणिक संस्थेच्या आदारान इंडिया इंटरनॅशनल स्ट्रीम उत्सवाचे आणि प्रदर्शनाचे आयोजन केले। शिवग्राम शैक्षणिक संस्थेचे जाळवंडार आणि मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केले। AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता वापरपा खातीर जाय आशिल्ली कुशळटाय भुरग्यां पातळावपा खातीर ही कार्यावळ यशस्वी करतली असो हावेस मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायलो। उक्तावणाच्या कार्यावळीत उपरांत रोबोटिक्स आणि AI ह्या विशयाचेर कार्यशाळा जाली। थोर वैज्ञानिक CV रमण हांच्या तस्विरीक हार घालून कार्यावळीक सुरवात जाली। असं असा की जीवनातले सगळे प्रकारचे सेक्टर जे आसा पळय ते सगळे सेक्टराक काम करपाचो न्हू, पूण मेन थ्रस्ट जो आसा पळय तो आसतलो सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी। आनी त्या नजरेन सादारणशे 100 ते 200 स्कुलां कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचे, स्कुलांतली भुरगे, स्कुलांतले टिचर्स, प्रॉमिनंट टीचर जे आसात वा डिवोटेड फॉर सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी आनी मॅथ्स त्या टिचरांक इनवॉल्व करून घेवपाचे आनी एक मोठो मुवमेंट चळवळशी म्हणजे आमी म्हणटात पळय न्ही तशे पद्दतीन मुखार ही चळवळ व्हरपाची आनी विशेष करून खेडेगांवांतल्या उदाहरणार्थ जे आमचे बॅकवर्ड तालुका जे आसात पळय न्ही त्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां मोठ्या प्रमाणात हे काम मुखार व्हरपाक जाय आनी म्हणून स्ट्रीम जी आसा पळय ही संस्था आज जन्माक आयिल्ली आसात आनी ताजी लॉन्चिंग जे आसा पळय न्ही ज्या माध्यमांतल्यान 2024 जानेवारी मोठे एक्झिबिशन सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी एक्झिबिशन आमच्या पणजे शहरांत जातलें आनी तातूंत भितर सादारणशे 1000 ते 5000 भुरगे तातूंत इनवॉल्व जातले। आनीक ह्या पद्दतीन हो मुवमेंट जो आसा पळय न्ही दर वर्सा मुखार व्हरपा संबंदी सगळी ताकद जी आसा पळय न्ही बाबुदेव डांगी, रुक्मी डांगी तांचे सगळे टिचर्स, आमचे शिरोडेच्यान जवळ जवळ 50-50 टिचर्स आनीक गोंयभरच्यान बाकीच्या स्कुलांतल्यान हायर सेकंडरींतल्यान जितले टिचर्स सहभागी जातले तांकां सगळ्या सहभागी करून घेवन एक मुवमेंट जो आसा पळय तो मुवमेंट करपाचें थारायल्लें आसा। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन आयज 3 वर्सां पुराय जातात। ते निमतान सबंद भारतभर 3रो वर्सुकी दीस मनयता। गोंयांतली मुखेल कार्यावळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत सांखळे रवींद्र भवन सभाघरांत जाली। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या सुवाळ्याक गोंयांतल्यान महाविद्यालयीन आनी विद्यालयीन शिक्षक हाजीर आशिल्ले। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शाळांच्या पालक शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावले। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण नेटान चालीक लावपाक तयार आशिल्ल्या शाळांक साधन सुविधा उबारपा खातीर भरीव मजत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर जबाबदारी घेतली जाल्यार निश्चितरित्या तेजे खूप बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावपाक शकता। खरें सहकार्य जे जाय ते टिचर्सां कडल्यान, पॅरंट्सां कडल्यान जाय जाल्यार आमी बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले।
म्हाका दिसता ह्या 2 वर्साच्या फेजीत म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 आनी देन फर्स्ट एडमिशन प्रसादान पुराय एक्सप्लेन करता आसतना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कशा पद्दतीन आसतली हें तुमकां एक्सप्लेन केलां. सुरवातीच्या घडीक म्हणजे फुडल्या पहिल्या 3 वर्साच्या कदाचित डिफिकल्टीज आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चरची, डिफिकल्टीज आसतली ह्युमन रिसोर्सची, डिफिकल्टीज आसतली ट्रेनिंगाची, म्हाका खबर आसा. पण हाजेरूय जर मार्क करतले आसत जाल्यार आमी तेजी खंय तरी सुरवात करपाक जाय आनी ती सुरवात आज गोंयांत जाता हें पळयता आसतना बरें दिसता. भारतीय हवामान खात्यान आयज सावन बिहार, झारखंड, अस्तंत बंगाल, ओडिशा ह्या राज्यासयत उदेंती भारतांत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. उत्तर उदेंत राज्यांनी फुडल्या 5 दिसां भितर उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास आसा. मुखावेले 4 दीस कोकण आनी गोंय तशेंच मध्य महाराष्ट्रांत कांय जाग्यांचेर दडकांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगड, दिल्ली आनी अत्यंत उत्तर प्रदेशात मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. 31 जुलय मेरेन हवामान चड करून अशेंच उरतलें असोय अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. क्रिकेट. भारत आनी वेस्ट इंडीज क्रिकेट पंगडा मदलो दुसरो एका दिसाचो क्रिकेट खेळ आयज सांजे 7 वरांचेर जातलो. 3 खेळांच्या क्रिकेट माळेंत भारतीय पंगड 1-0 असो आघाडीर आसा. आयचो खेळ बार्बाडोस खेळा मैदानाचेर जातलो. आनी इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.